तुमका सगळ्यांक हिंगासर माझे वाढदिवस माझे बर्थडेक सकाळसून विश करीत हांव आनी सगळे कितलेशेच लोक चिंतलेले की एक 500-600 लोक येतले म्हणून, पण हजारांनी लोक येयले आनी जिवाक बरें दिसलें. Every year we celebrate the birthday at the committee decides that we have to celebrate at Emerald Lawn. म्हणजे लोक तितलो येता. या वर्सा म्हटल्यार आमी धाकटुलो करूया. We didn't know that the Honorable Chief Minister would come to Goa before 18th. आमी एक्सपेक्ट करताले 18 to 30th ह्या तारखेर तो येवपाक आसलो एक्चुअली. That we decided to call off the birthday. And since we came to know that he's coming, the committee decided let's have a very small birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Michael Lobo. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, dear Michael Lobo. Sir, for coming. Thank you. And I'm very, very grateful to all these people who stood by me. Ups and downs, सदांच आसता लायफान. आनी जेन्ना डाऊन आसता तेन्ना म्हणजे प्रॉब्लेम आसता तेन्ना खूबशे लोक म्हणटाना सोडया म्हणून, पण माझे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोंया पावलो त्याच दिसासून काम चालू केलें तेणें, त्याच दिसासून. आनी इन हीज एब्सन्स आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आमचो इश्ट बाब विजय सरदेसाय आनी बाकीचे आमचो बाबू आजगांवकर आनी बाकीचे सगळे मिनिस्टर्स आनी MLAs तेंच्यांनी खूब कामां केली. They tried their level best to reach out to each and every person, whoever comes in the secretariat to meet the CM to get the work done. हेंच्यांनी बरें काम केलें. प्रमोद सावंत म्हाजो वांगडी तेणेय बरें काम. आमचे मदे आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसात बाब विश्वजीत राणे, आमचे प्रेसिडेंट BJPचे आसात बाब आमचो तेंडुलकर, आमचे गडेगांवचे स्पीकर बाब आमचो प्रमोद सावंत, आमचो बाब तानवाडे, आमचे मित्र MLA बाब सिल्वेरा, उपस्थित सगळे मायकल बाबाचे मित्र, फ्रेंड्स, भावांनो आनी भयणींनो. आज चड खुशी भोगता की मायकल हो धडाडेचो सारको नेता, गोंयचो नेता म्हटला जाता. असेंब्लींतलो पावरफुल उलोवपी मनीस, जो हर एक इश्यूचेर आवाज करपी आनी काम करून घेवपी अशी एक ताकद आसलेलो मनीस तुम्ही आमकां विधानसभेन दिल्लो आसा. तुमचो पयलो आभारी आहा. Great experience with Michael, a man like this who the people are really fond of, and someone who delivers. What Kalangut is today is something totally transformed. It's only because of Michael's commitment to the cause and development of this whole area, which was never done for so many years. The amount of money that he brings in and the amount of development that he has undertaken is something totally unique.
Michael is a dynamic personality, a person with conviction, commitment, and takes up any cause that deals with the lives of the people. I only on this occasion would like to wish Michael that you are one of those unique personalities and the voice of the Assembly of Goa. And from all our sides, I would like to wish you all the very best, and we are always there with you. मायकलाक आमी मिनिस्टर करतले हो आमचो उद्देश प्रत्येक लेवलाचेर वचपाक आमी थारायला कित्याक सांगता हांव मायकलाक एक बरें बरो सांवडेता हे वर्साक मायकल चड करून ह्या वाठारांत हे बार्देसच्या वाठारांत सगळे गोंयकार भाव भयणांक फॉरवर्ड करून आदार करतलो आणि ताका देव आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आवड्यान एक बरें यश मेळची कित्याक हांव आवडटा आमी मायकल लोगो आज ताच्या 42nd बर्थडे हांव ताका सगळे मनाचे काळजाचे खालतीपणान मायकलाक एक प्रोत्साहन ताचे फॅमिलीक एक सगळी ब्लेसिंग्स आयकली म्हणून देव बरें